देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. Matthew 24:8 volt 28 to 34. गादारा प्रांतान दोर्याचे पेले तोडी जेजू आयले उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांक उलटे आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें. आनी ओचीत ते बोब मारूंक लागले, जेजू देवाच्या पुता, तुका आमचे कोडे कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळूंक आयलें कितें? ते आसलोले थंय तावन मातसो पेल्यान दुकराचो एक व्हडलो हिंड चोडटालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें परातून मागूंक लागले, हांगा सोले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सोरून दुकरा भितर वचून रिकले. आनी ओचीत सगलो हिंड कोडशा वेल्यान नेटान दोर्यान धांवून गेलो आनी उदकान बुडून मेलो. राखणे पळोवन गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोलें कितें जालें तें सगलें तांणी कळीत केलें. ओचीत नोगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ सोर पदवेदार देवाक देंवचाराचेर पदवी आसा म्हूण ते जाणो आसले. तशेंच देंवचाराक जेजूची वळख आसली. ह्या खातीर ते बोब मारून म्हणटात, जेजू दाविदाच्या पुता, तुका आमचे कोडे कसलें काम आसा? जेजू तांकां धमकायता आनी दुकरांच्या हिंडांत धाडटा आनी ते दोगूय पिडेमोद मनीस बरे जातात. देवाचे पदवेचेर हांव विस्वास दवरता काय? हांव मानता ते विचार सोडूंक तयार आसा काय? आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरुया. आमेन.